देव बरो ब्रेस्तार दी मोगचनो स्वागत तुमकां आयच्या दिसा परत या ब्रेस्तारा या लाईव्ह प्रोग्रामाक कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र ह्या कार्यक्रमांत आमी आसा आनी हर एका ब्रेस्तारा बरे एका नव्या आनी एक अत्वस एक अव्वल नेकेत्रा घेवन आमी आयल्या कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र म्हळ्यार ते इतल्या उंचायेंत पावता आमकां धरूंक थोडे कश्ट जाता ताच्या शिमटे धरून कळचें पडटा आनी वो फादर जॉसी फेर्नांडीस इटलींतल्या पाद्रे पियो त्या क्षेत्र असो त्या श्राईन असो निर्देशक आनी आमच्या गांवचो लॉरेट असो 41 वर्सां 1978 आपली कापुचिनाच्या वर्थ घेवन ताच्या उपरांत कॅनान लोन तूं जाय तितले उंचायाचे शिकप करता तूं डिग्री आपणावन हांगासो प्रोविन्शियल जावन आनी प्रोविन्शियला वयर प्रोविन्शियल जावन मुखार मुखार पावता इटली वचून पावला तुमकां कळीत असो पुरो OFM कापुचिन ह्या मेळांत पाद्रे पियोक आसले तितले व्हड स्नान आनी ताच्या आंगाचेर जेजूचे 5 गाय दोनी हातांचेर दोनी पांयांचेर आनी कळवटाचो गाय आयिल्लो आनी तातूंत रगत जावन येतालें आनी तो सरोन आतां 50 वर्सां जाल्यान आनी ते गाय येवन 100 वर्सां जाल्यान आनी तो सोलो एक भाग्यवान जागो इटलींत आसा आनी त्या जाग्याचे आशेल्यार मेळचे तसले न्हय देवान निर्मिल्यार मात मेळचे आसले जागो आनी तसल्या जाग्यांत निर्देशक जावन आसा फादर जॉसी फेर्नांडीस आमच्या गांवचो मंगळूर डायसिसाचो आनी लॉरेट ऑफिसाचो स्वागत तुमकां फादर. देव बरें करूं. श्री रेमंड दिकुना हो अवकाश म्हाका करून दिल्ल्या खातीर V4 दूरदर्शना मुखांतर आनी ह्या खातीर सगळ्या तुमी कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र आता वय देव बरें करूं. दूरदर्शनाक वीक्षकांक हांवें नमस्कार करचो आनी प्रत्येक जावन पाक्स एट बोनम पाचे ए बेने पीस एंड गुड समाधान आनी संतोष 4 भाशेनी हांवें सांगली ही उतरां सान फ्रांसीस आसिसाची ताणें सर्वांक नमान करची. कापुचिन मेळाचो घडणार आनी हो सान फ्रांसिस्कन व्हड दिसो घडणार आनी कापुचिन व्हड सान फ्रांसिसाच्या व्हड दिसा एक कुटाम हें कुटाम तुमी 1000 तुमी कशे थंय पावल्यात म्हण सांगा लॉरेट टावन शिकप गिपर सांगा. हांव आतां आशिल्लो जागो पाद्रे पियोचें पुणशेत ह्या विशयांत येदोळचो श्रीमान रेमंडान तुमकां सांगलां. हांव थंयसर पावोन वर्सां 4 जालीं हें 4थें वर्स चलोन आसा आनी हांव रजेर हांगा गांवांत आयिल्ल्या वेळार हो संदर्भ घेवन थँक्स टू ब्रदर विक्टर क्रास्ट RCC प्रेसाचो मॅनेजर तो एंड गिव मी द मेसेज म्हाका हे खबर दिली शिरकावन घालो आनी रेमंडान आयला इटलींतल्यान आयला पूण संतोषान हें आमंत्रण हांवें स्विकार केलें आनी तुमच्या शेड्यूल पयलीं तुमकां पुरो शेड्यूल जाल्लें पण ताच्या मदें तुमी एक अवकाश केल्याक देव बरें करूं आमच्या वीक्षकां तर्फेन. वय येदोळ सांगले प्रमाणे हांव गांवान लॉरेट असो मंगळूर दियेसेसीचो आनी फेर्नांडीस कुटुंबांत जल्मल्लो मालगडो आनी म्हज्या उपरांत म्हजो फाटलो भाव तो देवादीन जावन 3 वर्सां जालीं आनी म्हजो आनी एकलो बापलो जेजुईत आशिल्लो सेबॅस्टियन फेर्नांडीस तोय देवादीन जावन 2 वर्सां जालीं. आतां हांव एकसुरो आदी जावन एकसुरो पूण हांव एकसुरो न्हय तुमचे सांगाता आनी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत हांव व्हडली कम्युनिटी आसा. OFM कॅप म्हळ्यार ऑर्डर ऑफ फ्रायर्स मायनर कॅपुचिन वय कापुचिनाची व्हडली कम्युनिटी तुमच्या सांगाता आसा. ह्या संवसारांत आमी सुमार 11,000 फ्राद 108 राष्ट्रांनी आमचो गवळीक वावर भेटोवन आसा. आनी इटलींत हो आमचो बेस स्थापन जाल्लो 1535 इसवेंत 1935 15 जण फ्रादी तावन सुरू जाल्लो हो कापुचिन फ्रांसिस्कन मेळ आज आख्या संवसारार
11,000 जावन आसा पूण थोड्या शतकां आदीं सुमार 35,000 आमी फ्राद सगळ्या संवसारार आसले हांव. आतां तो संख्या उणो उणो जावन आयला पूण सान फ्रांसिसाक देवान धैर्य दिल्लें जेजून दिश्टीक पडोवन फ्रांसीस कित्याक तूं कंत करनासाय हो बेस तूं जोगी म्हजो जर तर तो केदींच नासवचना देखून आमी कापुजीन फ्राद आजुनी जिवाळ आसोन आख्या संवसारांत विविध रितींची सेवा समर्पण आसा प्रत्येक जावन मिसावांची सेवा. आनी इटलींत आमी सुमार 2,000 कापुचीन फ्राद आसा. 2,000 तुमच्या सांगाता लायक मेळ्ळी आसा लायक तिसरी वॉर्ड फ्रांसिस्कन तिसरी वॉर्ड हो लायक मेळ सान फ्रांसिसान स्थापन केल्लो. अजून लायक मेळांत हाचे वरवीं जायते संख्यान चड 1-2 मिलियन लोक सगळ्या संवसारार फ्रांसिस्कन भाव भयणी आसात. ते सेवा दिवन वता तुमच्या कांद्याक दिवन ती सेवा दिवन सेवा दिवन आसात. हांगा मंगळूर दियेसेसीन ती जायत्या पिरगजेनी हो सान फ्रांसिस तिसरी वॉर्ड आमी म्हणटा आसात. आनी एक हेम्याची संगत म्हळ्यार उडपी दियेसेसीन हर एका पिरगजेंत फ्रांसिस्कन तिसरी वॉर्ड जिवाळ आनी कार्याळ जावन आसा. उडपी आसा न्ही. हांगा तुमचो रेक्टर कोण हांगा तुमच्या फ्रायरीन आमच्या डायसिसाक हांगासर जॉन फर्नांडीस म्हणून तो आत्मीक सहायक जावन तिसऱ्या वॉर्डीची सेवा करता. मेल्विन फादर पॉल मेल्विन आमच्या सांतान प्रायरीचो वडील आनी तशेंच आमच्या कापुचीन धर्म प्रांताचो सहायक प्रोविन्शियल जावन. तुमचे शिकप आनी प्रक्रिय जालें. म्हजें प्राथमीक शिकप लोरेटो सोर्नाड इस्कॉलांत तशें सिद्धकट्टे इस्कॉलांत जालें. उपरांत हायस्कूल हांवें सांत एलोशियस कॉलेज सान लुईस कॉलेज हायस्कूलांत केल्लें. तशेंच PUC. ताचे उपरांत हांव कापुचीन संस्थ्याक कुडचलो आनी म्हजें उरलेलें धार्मीक शिकप 5 वर्सां केरळांत आनी थोडीं वर्सां आमच्या कर्नाटकांत आनी उपरांत म्हजें देवशास्त्राचें शिकप कोटगिरी सान जुजेच्या सेमिनरींत संपलें. आनी ताचे उपरांत त्याच वेळार हांवें म्हजें BA बॅचलर ऑफ आर्ट्स शिकप केल्लें आसा. आनी ताचे उपरांत 5 वर्सां फरंगीपेट कापुचीन नोविशिएटीच्या त्या फ्रायरींत सेवा दिवन हांव 1983 इसवेंत रोमाक उंचल्या शिकपाक म्हूण गेलो. थंयसर हांवें पवित्र सभेच्या कानुना विशयांत कॅनन लॉ शिकप केल्लें आसा आनी धाकटेगी सनाद डॉक्टरेट हय युनिवर्सिटी ऑफ सेंट थॉमस इन रोम इन उर्बे म्हणटात थंय शिकले. मागीर तुमी प्रोविन्शियल आनी परत जावन हांव 1988 इसवेंत पाटी आयलो आमच्या प्रांताक. आनी ताचे उपरांत 1990 थावन 1996 पर्यंत हांव आमच्या प्रांताचो कार्यदर्शी आनी खजनदार जावन सेवा भेटयतालो. आनी ताचे उपरांत परत हांव रोमाक म्हाका आपयलें तांणी आमच्या जनरलेटींत म्हजी सेवा समर्पण. थंयसर हांव जराल कार्यदर्शी जावन आनी विविध कामांनी तुमच्या केंद्र सभेचो थंय सगळ्या संवसाराचो कार्यदर्शी जातात कितें. थंय 6.5 वर्सां ती सेवा भेटोवन उपरांत हांव 2003 इसवेंत पाटी गांवाक पावलो आनी 2004 इसवेंत म्हाका आमच्या प्रांत सुद्दां वडील जावन विंचून काडिल्लो आसा. आनी 3 वर्सां ही सेवा हांवें भेटयली. ताचे उपरांत हांव आमच्या फिजी फ्रांसिस्कन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पिरिच्युअलिटी इन इंडिया हांगासर 6 वर्सां डिरेक्टर जावन वावर केल्या उपरांत 3 वर्सां आमच्या देवशास्त्र सेमिनारीचो रेक्टर जावन आसलो. म्हळ्यार तुमची ती लिस्ट लांबा उडा असे जावन चित्त म्हाका जाल्यार उडा खातीर तुमकां उडासाची सकत बरी आसा. आमी ल्हानशे ब्रेक काण घेया जायत उडास करूंक सुलाभ जाता उडास करूंक आनी थोड्या कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमांत आसा. आमचे भितर आसा जॉसी फर्नांडीस फादर कापुजीन आनीक इटेलीच्या पाद्रे पियो ह्या श्राईनाचो तो निर्देशक जावन आसा इंग्लीश सेक्शनांत आनी आमच्या गांवचो कोंकणी मनीस तो त्या देखून ताका आमी हांगा रापण हाडला. एक ब्रेक काण घेता
आमी तुमकां सर्तीक ह्या सेक्शनान सांगो ना, तुमी रावाचे म्हणल्या खातीर राव आमच्या ताका पळया बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां एक ब्रेक. स्वागत मगोचर कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां ह्या कार्यक्रमात आसा. आमच्या सांगत आसा फादर जॉसी फेर्नांडीस. तो इटलीच्या पाद्रे पियो ह्या श्रायनांत निर्देशक जावन आसा आनी आमचो गांवचो कोंकणी मनीस. आनी ह्या विशयांत तुमकां माहीत कितें जायची की म्हळ्यार पाद्रे पियो जेजू क्रिस्ताची 5 गाय घेवन एक फामाद आमच्या स्टिग्माटा म्हणटात ते मनशाक येजी जाल्यार ताच्या भितर कितली सकत आसाचे दैवीकपणाची म्हणल्या विशयांत. आनी थंय निर्देशक जावन पावतल्या एका मनशा कडेन कितली सकत आसाचे म्हणलेंय भोव मुख्य. फादर सांगा त्या पूर्ण क्षेत्रा विशयान सांगा. थंय पावचे कशें, तुमी निर्देशक कशें जाल्यात? पाद्रे पियोचें पूर्ण क्षेत्र गर्गानो मोंते गर्गानो म्हणल्या सुवातेर सान जोवानी रोतोंदो शहरांत आसा. इटलीच्या रोमांत तावन सुमार 4.5 वरांचे कारार पयन म्हळ्यार वातिकानांत तावन ह्या पूर्ण शेताक पावोंक. आनी पाद्रे पियो ह्या पूर्ण शेतांत आयिल्ली तारीख जावन आसा 29 1916. आनी थंयसर तात्कालाक म्हूण आयिल्लो तो कयाम जावन उरलो, कित्याक ताची भलायकी ताच्या भुरग्यापणांत हांव तितली बरी नासली. आत्मीक भलायकी भोव बरी आसली, कुडीची भलायकी मात्र तितली बरी नासली. जाल्यार देवान ताका विशिश्ट तरान राखलो आनी सांबाळलो. आनी 23 वर्सांच्या प्रायर ताका साचेदोताची वर्द मेळ्ळी, याजकी वर्दी मेळ्ळी. 2 वर्सां पयलें 25 वर्सां राखत जाय, पूण ताका पाप साहेबान रजा दिली तुका 2 वर्सां पयलेंच वर्द दिवची म्हणून. सगळ्यांनी चिंतलें पाद्रे पियो पिडेस जाल्ल्यान वांचचो ना म्हणून ती 25 वर्सां म्हणसर. पूण देवान ताका लांब आवग दिलें. 81 वर्सां तो भगेवंत जिणी जियेलो. 81 इयर्स. तो सप्टेंबराच्या 23 तारखेर 1968 इस्वेंत देवादीन जाल्लो. आनी पाद्रे पियोक 50 वर्सां ताच्या कुडीर देवान हें विशेश देणें म्हणजे स्टिग्माटा ह्या जेजूचे 5 गाय कंसवल्लें देणें फावो केल्लें. पयलो सांत स्टिग्माटा मेळिल्लो जावन आसलो सांत फ्रांसीस आसीस 1226 इस्वेंत सप्टेंबराच्या 17 तारखेर सांत फ्रांसिसाक हे 5 गाय लाभले देवाचें विशिश्ट देणें म्हणून. आनी 2 वर्सां मात्र ताच्या कुडीर हे गाय आसले. पाद्रे पियो ताच्या कुडीर जेजूचे 5 गाय 50 वर्सांचे सड घेवन आसलो. आनी ताची दूख आनी भितर आनी भायर देवान ताचेर कंसयल्लो. गाय भायल्या दिश्टीक मात्र न्हय, ताच्या कुडी भितरय ताची दूख आसली आनी तो सोंसून व्हरनासलो सोंसणिकायेन. आनी त्या मुखांतर भगेवंत जावंक देवान ताका आपोवणें दिल्लें. पाद्रे पियोन आपली सगळी जिणी प्रत्येक जावन खुमसाराच्या सक्रामेंताक समर्पण दिल्ली. ताचे कडेन खुमसार जावंक हजार लोक येतालो आनी थोडे फावटी ताचे लागीं खुमसार जावच्या खातीर 2 या 3 हप्ते तांणी एडवान्स बुकींग म्हणटात पळय बूक करूंक आसले. आनी ते ताच्या उपरांत येताले आनी खुमसार पाद्रे पियो कडेन खुमसार जाय म्हणून. आनी पाद्रे पियोक एक विशेश देणें आसलें. खुमसार जावच्या पयल्यान ताची पदकां पाद्रे पियोक कळटालीं. आनी जर तर कोणेय आपली पदकां लिपोवन दवरूंक लज जावन प्रयत्न केले जाल्यार पाद्रे पियो तसल्या मनशाक अब्सोल्यूशन दिनासतना फाटीं धरतालो. आनी दूख धरून फाटीं गेल्लो मनीस असमाधान येतालो आनी ताका समाधान मेळचे खातीर तो परत पाद्रे पियो लागीं येतालो आनी खुमसार जातालो. सुटावें
कुमसार जालो आमी सुटावे कुमसार वय, वय, वय. आनी उपरांत समाधान शांती घेवन पाटी येतालो नाही ताणें कुमचाराक बसलो जागो आतां कदेल होय कुमसरी आनी अजून आसा तुमी पाद्रे पियोच्या पुणशेताक आयल्यार हांव तुमचो गायड जावन तुमकां सगळें पाद्रे पियोचें पुणशेत भोंवडावन दाखयतलो सुमार 2 वरां गरज आसात तो सगळो जागो पळोवंक आनी नवी इगर्ज पाद्रे पियोची पळोवंक आनी पाद्रे पियोचें पुणशेत सगळें दर्शन करूंक आनी कुमचाराक बसले कुमसार बसलें चेअर्स न्ही ताका व्हडली कुमसर्त आसा आनी कुमसर कशी दादल्यांक एक कुमसर विंगड स्त्रियांक एक कुमसर विंगड तशें पुरो आसलें आदल्या तेंपार आनी नीलर इल्यान जावन वय नीलर जावन आनी तें हिंव जाल्ल्यान तिके क्लोज्ड आमच्या गांवांत उक्तें आमकां दग जाता थंय हिंव सड त्या खातीर तशें आसलें कुमसरी हांव ह्या पुणशेताक पावून आतां सुमार 4 वर्सां जातात आमच्या धर्म प्रांताक आनी फोज्या कापुजीन धर्म प्रांताक एक कोऑपरेटिव्ह संबंध आसा आमी मोदूस उपरांत आमच्या प्रांतात हांव न्हू ह्या फोज्या कापुजीन प्रांताक सहाय्य करूंक आमी सुमार 7 जण कापुजीन फ्राद आमच्या कर्नाटकांत हांव न्हू थंयसर गेल्ले आसात सेवा दिवंक वय ताचे पैकी हांव एकलो आनी हांव थंयसर आमच्या थंय इंग्लीश सेक्शनाक प्रतीक जावन आनी सगळ्या श्रायनाकी म्हजी सेवा अर्पून आसा आनी थंयसर सगळ्या संवसाराचे यात्रीक येवन आसात आधुनीक संतां पैकी पयलो सांत फ्रांसीस म्हळ्यार हांवें अदीक नवार्दीक सांत जावन आसा पाद्रे पियो आमच्या बिसाई बसो भारी लागशिल्लो म्हण बघता कित्याक म्हळ्यार ताच्या आपिसाक भितर जे कडेन बेगीन पाद्रे पियोचे ताणें वय आमचो व्हडले तर आतांचो रोमांत आसुल्लो आनी तो पाद्रे पियोच्या पुणशेताक जायते बोडीन भेट ताणें दिल्ली आसा देगेन थंय उजव्या सायड आमी भितर उजव्या सायडीक पाद्रे पियोचे वय 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 आतांच्या बिसाई वय तशें आमचो कोंकणी लोक मंगळूर थावन मुंबय थावन गोंयांत थावन दुबय bahrain आनी अबुधाबी थावन ह्याच वर्सा सुमार 500 पंगड थंयसर आयिल्ले आसात आनी तांकां हांव भेटलां यात्रीक जावन ट्युरिस्ट म्हण येत आनी थंयसर आमी तांकां गरजेची सेवा आमचे तर्फेन कितें दिवंक जाता ते पुरा मेळटा आनी थंयसर आयिल्ले याजक सांगता येतात तांकां कोंकणी भाशेन मीज पेटोवप या खंयच्या भाशेनी मीज पेटोवच्यो संदर्भ अवकाश दितात आनी उपरांत तांकां गायडेड टूर म्हणटात सांगता भोंवडावंक म्हळ्यार विवर्सूंक पाद्रे पियो खंय गेलो खंय देवादीन जालो आनी कितें जालें खंयसर ताका निके पिला आनी खंयसर ताची कूड आसा निके पिल्ली कूड आनी आसा थंय आसा पाद्रे पियोची कूड संपूर्ण सांत फ्रांसीस सावेराच्या कुडी तितली येना पूण थोंड मात्र एक मास्क उरली सगळी कूड मम्मीफायड म्हणटात म्हळ्यार सुकल्या उपरांत कशी जाता त्या खाली हाडां दिसनात बदलाक मास सुकले बरी ताचे वयर कात आनी आसा ती सगळी दिसता आनी ताचें थोंड तें रेझिन म्हणल्यार एका मटिरियल आसा ताची केल्ली मॅडम टुसट्स लंडन थावन ते एक्सपर्ट्स येवन पाद्रे पियोचें मुखामळ कशें ओरिजिनल तसो आसलो तशें कित्याक तें तशें कित्याक म्हळ्यार तेचें हांगासर आसलें मुखामळ मात्र तो भाग दिसताली तकली दिसतात न्ही कट्टे म्हणटात त्या खातीर ताचें मुखामळ कशें आदी आसलें तशेंच कर्ण आनी खाट ताका आसलें तशें करून दवरलां तें आनी कूड मात्र ओरिजिनल कूड तशीच सगळी हांगा ही स्कल इज ओरिजिनल एक्सेप्ट द फेस इज अ मास्क तशें आमी एक ब्रेक काडून घेया कोंकणी भाशेंतली नकेत्र ह्या कार्यक्रमांत आसा आमचे सगळ्यात आतां फास्ट जॉसी फर्नांडीस पाद्रे पियो हाचे श्रायन इटलींत आसा आनी ताचो निर्देशक जावन आसा आमच्या गांवचो कोंकणी मायेचो मनीस आनी ताच्या सांगात आमी संवाद चलयते आसा तुमकां आनीकय सडीत म्हायती खातीर इटली विशयान रोमा विशयान वॅटिकना विशयान आनीक आमी थंय यात्रीक जावन वेच्या विशयांत सडीत म्हायती दिवंक तयार आसात राव आमचे सांगता कोंकणी भाशेंतली नकेत्रां ह्या कार्यक्रमांत V4 न्यूज हातूं एक ब्रेक काडया
स्वागत मुगजन कोंकणी भाषेतले नेकेत्र या कार्यक्रमात आसा आमचे सांगत आसा आयचे नेकेत्र आयचे कोंकणी भाषेतले अव्वल नेकेत्र इटलींत आसा आनीक आमच्या मंगळूरचो लॉरेटो पिरगजेचो फादर जॉसी फेर्नांडीस आनीक थंयच्या पाद्रे पियो हाच्या श्रायनाचो निर्देशक आनी आमी आमकां हर एकल्याक धार्मीक पैण करूंक यात्रेक पैण करूंक म्हूण आसा आमी इज्रायलाक वता जशें इज्रायलाक वता तशें रोमाक वॅटिकनाक इटलीक वेची एक यात्रीक पैण म्हणटा तो कित्याक म्हळ्यार जशें जेजूचो जल्माचो जागो तशें पाप साहेब आतां असो जागो जावन आसा वॅटिकन आनी रोम आनीक इटलीन प्रोटेक्ट करचें वॅटिकन त्या देखून सांगा थंय आमी आमच्या तल्यानी पातक्यांनी हेचे जाल्यार कशें वचोंक जाता हांगा तावन जिणेंत एकच येचें सो एक बरी तयाराय कर हेचे आनी थंय जाय तसले फॅसिलिटी मेळाची आमकां युवाच्या टायमार वचून गडागडा जावंक जायना वय देवान फातक्यांक भाग्यवान करूंक जेजूक धाडुल्लो देखून इस्रायल गांवाक आमी जेजू जल्मल्लो व्हड जाल्लो आनी कुर्सार मेल्लो आनी जिवंत जाल्लो जागो पळोवंक भाग्यवान जागे आमी म्हणटा थंयसर हजारांचे हजार सगळ्या संवसारांत मिलियांतर भवार्थी लोक वता आनी इटलीकी तशेंच संवसारांत अदीक संख्यान यात्रेक पैण मात्र न्ही ट्युरिस्ट जावन येवनसो लोक आसा आनी ताका भास देश खंयचो म्हूण नाका कित्याक म्हळ्यार इटली सगळ्या संवसाराच्या लोकांक स्वागत करता आकर्शण करता इटलींत आसचे पळोवंक आसचे जागे इतले आनी तितले म्हणून सांगूंक साध्य ना सगळे वर्स इटलीन भोवल्यार बिकॉज ऑफ वॅटिकन ऑर इटली इटसेल्फ इज अ टुरिस्ट सेंटर इटली थ्रायव्स ऑन टुरिझम कित्याक म्हळ्यार इटली अशें एका पंथाच्या एका कुशींत जावन इटलीच्या आनी एका कुशीक वचोंक 5 घंट्याची तेणें दर्यो एणेय दर्यो सकयल दर्यो बोंथवणी दर्यो देखून इटली सादारण आमी पांयांक सॉक्स घालता पळय त्याच फॉर्माचेर आसा हांगा भायर सिसिली आसा आनी वयर मिलान त्या पंथार आनी मदगांत रोम आनी सकयल नेपल्स आनी एने बारी आनी अशें तिशीन आनी एक लोरेटो आनी अशें मस्त 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 जागे आसात कित्याक म्हळ्यार इटलीची चरित्रा पोरण्या तेस्तामेंतांतली जावन आसा आनी इटलीचें आधुनीक शहर मिलान रोम इटलीचें केंद्र दिल्ली आमच्या भारताचें केंद्र आनी ह्या रोमा शहरांत मदगांत आसा वातिकन शहर संवसारांतले अदीक ल्हान देश मिलिटरीनातलो देश आनी पाप साहेब ह्या ताच्या ल्हानशा शहरांत जियेता आनी शहर देश थंयसर भुरगीं नातलो देश वो कित्याक म्हळ्यार थंयसर पुरा रिलिजियस धार्मीक पाप साहेब कार्दिनाल खादर जायनातलो देश खाजर मनीस वावर करतात थंय पूण खाजरी कुटुंबां ना रेस्पेरां वातिकनांत जाता पाप साहेब वर साहेब रेस्पेर करता ते सकट सक्रामेंत पाप साहेब दिता कुमसार थोडे बटे कुमसार आयकता आनी ते वर्सांत एक फावटी सकट सक्रामेंत विविध संदर्भांनी सक्रामेंत 7 वय ते पाप साहेब भोव कितें म्हणटात एक प्रवादपण तसलें पाप साहेबाचें वातावरण नमियारलां पाप साहेब आतांचो मुस्लिमांक मानवता पसंत जाता फ्रांसीस ताणें आमच्या सान फ्रांसिसाचें नांव घेतिल्लें ताचे कडेन विचारलें तूं जेजुईत सान फ्रांसीस सावेरगी तुजो पात्रोन तो म्हणलो न्हय सान फ्रांसीस आसीस देखून आतांच्या पाप साहेब थंय जेजुईत लिपोवन आसा आनी फ्रांसिस्कान जिणी तो जियेता सादी जिणी वय पयलें पाप साहेब व्हडल्या 300 रुमां आशिल्ल्या त्या रावळेरांत जियेतालो आतां पाप साहेब सकयल सांता मार्ता म्हणल्यार गेस्ट हाऊस सादी जिणी म्हणयत आपले रावळे रिटायर्ड पाप साहेब तो भितरल्या माद्रेंचे थंय वातिकना भितर एक कॉवेंट आसा तांकां छापलेन म्हणले बरी तांच्या कॉवेंटाच्या बगांत तो जियेता म्हळ्यार खासगी जिणी न्हय एक क्रिस्तांवाचे कम्युनिटी लायफ एका पाद्र्यापाचें कम्युनिटी लायफ म्हळ्यार कशें की म्हळ्यार तो पाप साहेब आसुल्लोय ताका ऑफिस म्हळ्यार पाप साहेब म्हणल्यार ऑफिस ताणें सोडलें जाल्यार
परतून एक साधो एक पाद्रे जाऊन जीवन चितले दुसरी जिणी एक जियेतात परगट तुम्ही जिणी इथं शांत वय तुम्ही इथं शांत आज आज तुम्ही डायरेक्टर जाऊंक पुरो वय आज एक जाऊंक पुरो परवा रिटायर्ड झाले जाल्यार साधे जाऊन त्या देखून अजून क्रिस्तांवपण सारकें संवसारांत उरला वय आमी स्थानमान लेखीन हांव पूण खंयच्या रितीन आमी सेवा करयेत देवाची आनी लोकाची त्या रितीन आमी मुद्दस्तून वयचें स्थान आसा स्थान या ऑफिस म्हणटात तें आसा सेवा दिवच्याक मात्र शिवाय अधिकार चलोवंक वय. न्हय पवित्र सभेंत सगळ्यांनी अशेंच चलोवन आसा वय देखून आतां इटली विशयांत हांव सांगतालो वय इटलींत नवाड्डीक आनी एक जागो आसा वेनीस वेनिस वय. वेनीस वेनीस मर्चंट ऑफ वेनीस तुम्ही काणी वाचल्या वय, जावन वय, वय. थंयसर ह्या वर्सा 2-3 फावटी हांव रायले आयले वारस आनी वेनीस अर्द करून बुडुल्ले बरी जालें पूण तो लोक उपयोंक जाणा थंयसर मार्गा बदलाक आमी म्हणटात कॅनाल्स हय केन्ना हा तोड एका घरा 2 हे मिशीन काय म्हणटात लॉन्चस आसा हा लॉन्च 1-2 कारां बरी हय, धाकटे, दिसता आनी थंय मारोग नात कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांनी कॅनाल्स हय. घरा मध्ये तरी देगेच्या दोन सोडूंक वताले वय वय थंय दोनी गोंडोला म्हणून तांची एक स्पेशल दोन आनी वेनिसा लागींच आसा पादवा हा पादवा सांतांतून पादवा सांतून सगळा मोगासो नांव थंयसर ताचें पुणशेत आसा आमी पाद्रे पियोचें पुणशेत साऊथ हा. सादर्न इटली थंय हा, आसचें हा. रोम सेंट्रल इटली म्हणलें बरी हा, वय हा, तशें आसा आनी सिसिली येतल्यांक कितें फॅसिलिटी म्हण सांगा इटलींत आमी बरें येजी जाल्यार कशें दुबळ्यांक येवयेत ग्रेस्तांक येवयेत आनी हर एका तराच्या वर्गाच्या लोकांक म्हळ्यार इकॉनॉमिकली इकॉनॉमिकली म्हळ्यार रावची वेवची वय. वेवस्था रावची भारी कॉस्टली की या विविध तरांची रावोंक साध्य आसा रोमाक आयल्यार मस्त जाणां धार्मीक भयणी आनी धार्मीक याजक याजकी वर्गाचे तुमची कॉवेंतां. आदलीं कोवेंतां आतां ताका म्हणटा पेन्सियोन म्हणून तातूंत रावयेत तातूंत रावोंक उण्या खर्चार रावयेत वय वय हांगा तुमची पुरा बॉम्बे बँगलोर गेल्यार तुमच्या वय. एसविडीच्या आनी पुरा दे अकोमोडेट करतात तशें रावतात तशें रावयेत आनी थंय पळोवंक भारी आदली संस्कृती आनी किजिवाळ आसले बरी आसा आनी आदले राजभटपण चलोवन आशिल्ले ते राजा तांची कॅसल्स आनी आदल्यो बुर्जां ती पुरा अजुनूय आसा तांणी इटलींत आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट इज मोस्ट एडवान्स्ड आनी मोस्ट रिच ऑल्सो रिच ऑल्सो तेकडे कोणल्यार एक काले इटो मेळ्ळो जाल्यार आदलो तांणी रावयचें काम कित्याक म्हळ्यार या आनी सोदून काडची खंयच्या शेतकाचो तो इटो म्हणून देखून कांय टनेल्सांनी काडटना मेळ्ळ्यार तांणी तक्षण काम रावन हें पुरा इन्क्वायरी जावन उपरांत मुद्दोवचें आनी देखून पळोवंक जायतें आसा दोळ्यांक संतोश आत्म्याक संतोश काळजाक संतोश मेळचें विविध रितीचे आनी नॅचरल सेटिंग्स सांगलें दर्याच्यो थोडी सगळ्यान गोंया आमी सगळ्यान गोंयांक जावचें पूण हांगा सगळ्या इटलीच्या भोंवतणी दर्यो आसा आनी देखून आनी वोल्केनो आसात वोल्केनो अजून येता थंय उजो भायर येता लावा भायर येता भायर येता दर्याच्या देगेर तो आनी पंपेय आदीं तुमी आदलें कल्चर पंपेय थंय आनी एक अशें वोल्केनो हे जावन तो पंपेय शहर आसलें आदीं मुंबय बसमून गेल्लें तें आसा अजून तें पळोवं येता ते लावा घट जाल्लें आमकां ते मेळटा घेता आसा पत्रां बरी पत्राचे कळ्ळें पत्राचे बरी जाता हो म्हळ्यार आतां आमी टीव्हीचेर मात पळयता वळोवण्याचें लावा वळोवण्याचें जाल्यार मागीर तें थंड जाताना घट जाता न्ही आतां आमी टीव्हीचेर मात पळयता थंय आसा एक्चुअली म्हळ्यार वर्सा एपटी पुट्टा गी या भायर येता गी तसलें कांय आनीक आसून थंय ताचे वयर उबोन गेल्यार हेलिकॉप्टरांनी दिसता तें एकडे ते दर्यांत सकयल पुराक आसले वळोन येता उजो थंय जर पळोवंक मस्त लोक येता हाचेर काय म्हणटात बोटीर थंय उदक आनी उजो सांगता तितलो दर्यांत ब्रेक काडून कोंकणी भाशेंतली नकेत्र ह्या कार्यक्रमाचा फादर जॉसी फेर्नांडीस आमच्या मध्ये आसा आनीक तो इटली विशांत आनी सरावंडिंगाच्या विशांत म्हत्वाचे सांगतच आसलो आनी आमच्या मध्ये आनी एक सेक्शन आमकां बाकी उरला आनी की
सबार कुतूहलाच्यो संगती आमकां आयकूंक आसात. राव आमचे सांगता पळया कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां. बिफोर न्यूज एक ब्रेक काडया. स्वागत मोगाच्यान कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां ह्या कार्यक्रमांत आसा. आमच्या मदें आसा फादर जॉसी फेर्नांडीस आनी कडेच्या सेक्शनांत आमी आसा. तुमकां फादर जॉसी फेर्नांडीस कडेन उलोवचे पयलीं एक विशय सांगूंक येता. आमकां कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां कार्यक्रमां ह्या जाग्यार बसोवंक आनीक आपणाच्या एचिवमेंटा विशयी सांगूंक जण हांगासर निरंतर हर एक हप्त्या एका व्यक्तीक आमी आपण हाडटा. तुमच्या मदें सबार नमूनेचे नखेत्र जावन आसले मनीस आसूं पुरो. कृशेंत या बिझनेसांत या असल्या धार्मीक लायफांत या इतर संवसाराच्या खंयच्याय कोनशाक तुमी कोंकणी मनीस जाल्यार या तुमचे सैरे कोणी कोंकणी मनीस जाल्यार या तुमकां कळीत आसले कोणी कोंकणी मनीस विंगड क्षेत्रांनी एक एचिवमेंट केल्ले आसा जाल्यार आमकां सांगा. हांव रैमंडी करून ताकोडे तुमकां सदांय मेळटा. हर एक पोटी मेळटा. तुमी म्हाका कॉन्टेक्ट करचें आनी हांगासर तांकां बसोवन हर एक ब्रेस्तारा 7 ते 8 मुसर तांकां लायव्ह ह्या कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां कार्यक्रमांत बिफोर न्यूजांत आमी हाडूंक आनी तांकां लोकां मदें प्रसार करूंक तयार आसा. आनी हाचे मारू प्रसार हर एक आयतारा 11 ते 12 मुसर मारू प्रसार जाता. हाच्या उपरांत युट्यूबाक आमी अपलोड करता. तुमी आतांय हाच्या आदले एपिसोड म्हळ्यार आमी सुमार 1.5-2 वर्सां जावन ही एपिसोड करता. सुमार 100 जाणांक आमी हांगासर आपण हाडला. तांच्या विशयान तुमकां माहीत जायचें जाल्यार तुमी कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां अशें युट्यूबाक टायप केलें जाल्यार सर्व आदले एपिसोड तुमकां भायर येतात आनी तुमी परत आयकयत आनी तुमची नॉलेज आनी तुमची मायेत सडीत करून घेवयत. आनी ह्या खातीर तुमकां येदोळ दिलो उडास आसो न्ही. कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां ह्या कार्यक्रमांत तुमी बसोवंक केदाळय तुमकां अवकाश आसा आनी आव्हान आसा. आमी तुमकां सोदूंक थोडे बरे कश्ट जातात. त्या देखून आमकां सोदूंक नाकात. तुमीच आमकां संपर्क करा. जॉसी फर्नांडीस सांगा. आतां सांगा तुमी इतलें पुरो सांगलें. तुमचें आनी कितें उरलां जाल्यार वॉल्केनो विशयान तुमी सांगलें स्पेशल आनी तसले विशय बारी म्हत्वाचे आनी कितें तुमकां उडास येता जाल्यार सांगून सोडा. वय इटलीच्या आसिसी लागीं लागसार फ्रस्सासी म्हणून एक जागो आसा. थंयसर मांट्या भितर ते क्रिस्टला बरी देंवन आसचे स्टेलेक्टायट आनी स्टेलेक्मायट म्हणून. थंयसर गेल्यार आमी फॅन्टसी लँड गेले बरी. एक व्हडलें मांटें थंय वयतना उदक मिलियांतर वर्सां देंवन थेंबे पडोवन तें धनीर वात वयर आयले बरेशें उबार सुमार पुरोवता बरें दिसता तें. आनी वयर तावन देंवन थेंबे देंवन ताका लायट पडल्यार एक आमी मॅजीक वर्ल्ड ॲलिस इन वंडरलँड असले बरें बघता थंय भितर. नॅचरल एक व्हडलें लांब खेव ताचे भितर गोवन येवयत टुरिस्ट आपण येयल्ले दाखयतात कितें दाखयतात बरें आसिसी लागीं न्हय बारी सुबीत परतून या म्हणून जाता आनी थंय आसा. हांवें आतां पाद्रे पियो पाप साहेबाच्या विशयात एक आसलें तो कित्या दुबय गेलो म्हणल्या विशयात एक आसा. वय ह्या वर्सा आमी सान फ्रांसीस आसीस मिशनरी जावन मोरोक्को गेल्लो. थंय अल्मलेक सुलतान अल्मलेक ताका भेटलो. तो उडास जावन पाप साहेब अबुधाबी पावल्लो. थंयसर सुलतानाक देव बरें करूं म्हणून ताचे मुखांतर आमकां इस्रायल गांव आमच्या तब्येन फाटीं आयिल्लो आसा सुमार 800 वर्सां आदीं. आनी त्या खातीर आतांचो पाप साहेब फ्रांसीस प्रवादी म्हणले बरी थंयसर गेलो आनी ताका व्हडलो मानाचो स्वागत मेळिल्लो. थंयसर जात कात आनी कांय मत लेखीन नासतना हो स्वागत दिल्लो की देवाचो मुनियारी जावन आसा आमचो पाप साहेब. आनी आयले बारस पाप साहेब आदल्या आयतारास ग्रेच्यो म्हणल्या जाग्यार गेल्लो. थंयसर सान फ्रांसीस आसिसान लायव्ह क्रिब जिवाळ गर्दनाचो गोठो केल्लो. आनी कसो केल्लो म्हळ्यार मनजाती गाडम आनी हाडन बोकड्यो
जिव्यो हा. आनी थंयसर एक लागशिल्लें एका बायेचें भुरगें ताका बाळशें हाडून थंयसर निजाकी हो पयलो गर्दनाचो गोठो नमियारलो जागो सांगा एपटी ग्रेच्चो ग्रेच्चो म्हणल्यार आसिसी लागीं आसिसी लागीं आनी थंयसर पाप साहेब गेल्लो आनी त्या दीस ताणें ताचें अपोस्टोलीक पत्र admirabile signum admirable sign म्हणलें पत्र प्रकटलां आनी सगळ्यांक ह्या आदवेंदाच्या काळार आपल्या काळजांनी एक गर्दनाचो गोठो जिवाळ तयार करूंक मात्र न्ही बायलो गुर्त जावन तांच्या हर एका घरांनी क्रिस्तांवांनी एक गर्दनाचो गोठो ऑफिसांनी घरांनी खंय जाता थंय आनी जेजूच्या जल्माचो संतोष बायल्यांनी प्रकट करीत बायलो गुर्त जाय आपोवणें दिलां आनी हे पोटी पाप साहेबाचो संदेश तो तुम्ही परतून सांगा त्या गर्दना गोठाचें नांव कितें गर्दना गोठो केल्लो पयलो गोठो चरित्रीक ग्रेच्चो म्हणल्यार ग्रेच्चो म्हणल्यार त्या धाकटुल्या शहरांत सान फ्रांसीस आसी वय जिव्यो म्हणून जाती थंयच्या हाडन आनी तशें ते बाळशाक मजगात जेजू बाळका बरी दवरन ताणें वय सक्कडी सांजो ओंकार साहेबीन आनी सगळे आमी तशें करियेत क्रिस्मसाच्या राती आमी थोड्या फावटी क्रिस्मस प्ले म्हण करता प्ले म्हणून करियेत आमच्या पिरगजांनी एक्चुअली युथांनी कोणी तो एक मिसाच्या पयलें कर्ण पुरुषांवर ओशी येता वय सगळे कर्ण दिसता तो बारी एक थोडे कडेन करतात अशें गर्दना गोठो हर एक काही गरजनी करतात बट हे लाईव्ह करचे गोय मागीर कितें सांगा मागीर क्रिब भविष्यान सांगता जाल्यार वातिकान सगळे सुंदर अदीक व्हडलो क्रिब म्हणले बरी करतात इटलींत सगळ्यांनी खंय गेल्यार क्रिप्स एकडे 1000 क्रिप्स 1000 क्रिप्स आसात आनी थंयसर 1000 क्रिप्स म्हळ्यार कशें सांगा 1000 म्हणजे 1000 लगींत एक्झिबिशन 1000 क्रिप ल्हान व्हड आनी तांणी पयले केल्ले आंडोरचे की कशें ते करतात थंयसान करतात ते आनी थोडे कडेन इलेक्ट्रॉनीक आतां बरें इलेक्ट्रॉनीक न्ही इलेक्ट्रीक आनी ते बरें गोंवचें गांवचें आनी सडचें म्हणचें बरें तें पुरो आधुनीक क्रिप्सी आसात आनी ट्रेडिशनल क्रिप्सी आसात इटलींत रोमांत प्रत्येक जावन एक्चुअली ट्रेडिशनल क्रिप म्हळ्यार काय बरें ट्रेडिशनल क्रिप म्हळ्यार आमी करता पळय सादारण दवरच्यो कांय दिशी मुवमेंट्स नात गवळी अशें घालून गेल्लो हय आनी ते मिल जाल्यार आतां आमी तांदूळ दळचें अशें तें गुणावचें आनी तें दांतें तें उजो पेटचो हांगासर उजो पेटोवन देग तापोवची हांगा इन्सेन्स धूम पेटोवचो तें परत अशें परत मुवमेंट एक मुस्तू कडेन आसा ना आमच्या हांगाच्या सिच्युएशन तुमच्या थंय आसता न्ही मागीर कशें क्रिस्मस कशें सेलेब्रेट करतात क्रिस्मस आत्मीक रितीनी करतात आनी मस्तो सेक्युलर रितीन क्रिस्मसा मुख्य गरजेचें तांकां इनामां काय म्हणटा गिफ्ट्स दिवचे गिफ्ट्स आनी कसले गिफ्ट्स दिवचे म्हणून चिंतून प्लॅन करन आतां सगळ्यान कितें म्हणटात कमर्शियल कसली गिफ्ट्स दिवचे म्हज्या कुटुंबाच्यांक म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या माय बापायक वय आनी भर म्हयनो सप्टेंबर म्हळ्यार सप्टेंबर म्हयनो सुरू जाताना सुरू केलें नातालांच्या बेस्ताची तयारी सप्टेंब्रे ऑक्टोबर नोव्हेंबर ब्रे आसा डिसेंब्रे तशें नातालां बेस्ताची 4 म्हयन्यांची तयारी सेलेब्रेट करूंक गांवांत आसतात हांव त्या वेळार गांवांत आसता नाताल फेस्त जाल्या उपरांत पार्टी वय तुमी ह्या कोंकणी भाशेंतल्या नेकेत्रा कार्यक्रमाक आयल्यात आनी इतली पुरो मायेत इटलींत कितें जाता कशें क्रिस्मस सेलेब्रेट जाता आनी व्हॅटिकनांत कितें जाता रोमांत कितें जाता आनी थंय सरावंडीत कितें जाता म्हणल्या विशयांत आमच्या कोंकणी भाशेंतल्या नेकेत्रा V4 न्यूजाच्या पुरा दर्शकांक एक लायव्ह शो आमी दोळे धांपल्यार एक सोपण पळयल्ल्या बरी एक लायव्ह शो पळयल्ल्या बरें जालो आनी तुमी ही माहिती आमकां दिल्ल्या खातीर तुमकां सर दर्शका तर्फेन आमच्या ह्या सर विक्षका तर्फेन तुमकां देव बरें म्हणटा तुमी येद्या व्हडल्या नेकेत्रा खातीर जाल्ल्या खातीर तुमकां आमचे तर्फेन 2 थाळयो पेटोवन अभिनंदन पटयता तुमकां आनीकी अभिवृद्धी मेळोवन दी आनीकी जाता जाल्यार आनीकी उंचल्या स्थितेक पोस्टांक तुमी पावोन पाप साहेबाच्या इलेक्शनात खंय पावल्यार परत आमकां संतोष जातो लॉरेटो कार्यकलो जाता जाल्यार हे काय बरोच विशय तुमकां आनीकी सर तुमचें जीवन बऱ्या रितीन
सर्व भलायकेंत सुख संतोष आसोनी म्हणून आशेन तुमकां देव बरें म्हणटा. देव बरें करूं. श्री रैमन डिकुन्ना तुका हो संदर्भ म्हाका वचूंक दिल्ल्या खातीर आनी हाचे सांगता हांव ब्रदर विक्टर क्रास्ताचोय उपकार आठयता कित्याक म्हळ्यार ताचे मुखांतर हे संदर्शन जावंक खराण जालें. आनी ह्या वी फॉर हय टीव्ही हांव जायत मागता वी फॉर विक्टरी ताचो ओनर लक्ष्मण कुंदा तुमकां मेळोन आशिर्वाद ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. हो संदर्भ फावो केल्ल्या खातीर आमकां समजता. वय आनी सगळ्यांक हांव नातालां फेस्ताचे शुभ संदेश पाठयता. बाळोक जेजू सर्वांक तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सगळ्याक आशिर्वाद दिवं. देव बरें करूं. कोंकणी भाशेंतली नकेत्र ह्या कार्यक्रमात आमच्या मदीं आसलो फादर जॉसी फेर्नांडीस आनी पाद्रे पियो हाच्या श्राइनांत इटलींत तो निर्देशक जावन आसा. आनी हे कार्य तुमच्या मदें आनी आमच्या मदें आसा करूंक V4 न्यूज आमच्या सांगात आसले. तांकां देव बरें म्हणटना तुमी हे हर एक पोटी आमच्या सांगात रावतात, आमकां अभिमानान पळयतात. असले मनीस खंय आसले येदोळ हे कोंकणी भाशेंतले ह्या कार्यक्रम कशे आण घालतात म्हणले तुमकां तुमचे दोळे ते व्हडले व्हडले जावन पळयतना आमकां खुशी जाता. आमी केल्ले सदांच कोंकणी मायेचे हे सेवा निजायकी सार्थक म्हणून आमकां बघता. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें रूं आमच्या सांगात रावल्ल्या खातीर. आनीक परत येवच्या ब्रेस्तारा परत मेळया. हाचो मारू प्रसार आयतारा दीस पळया. देव बरें करूं.